भुरग्यांनो, आम्ही ज्या समाजात राहतात त्या समाजात वेगळ्या धर्माचे लोक राहतात. प्रत्येक धर्माचे लोक आपल्या धर्माप्रमाण सण परबो आणि उत्सव मनयतात. जसे इस्लाम धर्माच्या मस्जिदीकडेन जो उत्सव जाता ताका हुरूस असे म्हणतात, आणि क्रिस्तांव धर्माच्या इगर्जेकडेन जो उत्सव जाता ताका फेस्त म्हणतात. तसेच हिंदू धर्माच्या देवळांनी जो उत्सव जाता ताका जात्रा म्हणतात. तर आयज आमी जात्रा म्हणल्यार कितें ते जाणून घेवया. भुरग्यांनो, तुम्ही पळयलाच आसतलें, आमच्या वाठारांत जंय ल्हान व्हड देवळां आसात थंय जात्रा जातात. म्हणल्यार एखाद्या देवळाच्या देवदेवतेच्या उत्सवा खातीर वर्सांतल्यान एका थारावीक दिसाक लोकांचो जो धार्मीक मेळावो जमता ताका जात्रा अशें म्हणटात. थंय देवदेवते विशीं पूज्यभाव आदारभाव प्रगटोवपा खातीर भावीक लोक जात्रेक येतात. देवतांच्या आराधने खातीर थंय न्हाण, दर्शन, पुजा, श्राद्ध, भजन, खेळ, नाच, नाटक, कालो, मिरवणूक, सर्ती, जेवण अशा वेगळ्यो कार्यावळी जातात. जात्रेच्या काळान त्या त्या देवदेवतांचे खाशेले पुजोपचार जातात. तातूंत देवदेवतांक रथांत, पालखेंत वा सांगोडार बसोवन मिरवणूक काडटात. तर हो सुवाळो भक्तांच्या उपस्थितीन व्हडा उमेदीन मनयतात. तर अशाच एका जात्रेच्या सुवाळ्याक तुमची सारकी भुरगीं गेल्लीं. थंय तांच्यांनी कितें पळयलें तें आमी जात्रा ह्या पाठांत पळोवया. एक दीस विनोद आनी चित्रा तांच्या मामा वांगडा जात्रेक गेल्लीं. गोंयभरचे लोक ह्या जात्रेक आयिल्ले. कांय मोटारीन तर कांय स्कुटरीन आयिल्ले, तर कांय सायकलीन तर कांय चलून आयिल्ले. थंय लोकांची खूब गर्दी आशिल्ली. दादले, बायलो, जाणटी, नेणटी सगळीं नवे कपडे घालून आयिल्लीं. देवळा कुशीक एका वळीन वेगळे मांड लायिल्ले, जशे खाज्यांचे, आयदनांचे, खेळण्यांचे, च्याचे आदी. तर हो सगळो देखावो विनोद आनीक चित्रा पळयतालीं. सगळे जाण उमेदीन आशिल्ले. सगळो वाठार खोशयेन भरिल्लो. सगळे कडेन गजबज चलिल्ली. कांय लोक मांडाचेर वस्तू घेताले, तर कांय लोक एकामेका कडेन गजाली करताले. तर त्या गर्देंत बोमाडेकार बोमाडे घेवन भोंवतालो. तो मदींच म्हणटालो, बोमाडे बोमाडे, सवाय बोमाडे, वाटकुळे बोमाडे, बोमाडे बोमाडे. ताच्या कडेन आशिल्ले वाली सारके बोमाडे चित्राक आनी विनोदाक खूब आवडले. ताका लागून तांच्यांनी मामाक बोमाडे घेवपाक सांगले. बोमाडे घेवन ती फुडें गेली. फुडें वतकच तांकां एका कोनशाक लोक दाटी करून उबे आशिल्ले दिसले. तें पळोवन चित्रा आनी विनोद थंय गेलीं. थंय पळयत जाल्यार दोमारी म्हळ्यार माकडवालो माकड आनी माकडीनीक नाचयतालो आनी म्हणटालो, माकड पळयात, माकडीन पळयात, माकड स्टोव हाडटलो, माकडीन पेत्रोल भरतली, माकड स्टोव पेटयतलो, माकडीन छिद्र रांदतली. अशें म्हणना फुडें माकडान खऱ्यांनीच स्टोव पेटयलो आनी तें पळोवन लोकांनी ताळयो मारल्यो. हें सगळें चालू आसतनाच एका वटेन कटरकट घणरघण कटरकट ढूम ढूम असो आवाज आयलो. पळयत जाल्यार कटर कटर कट घणर घणर घण कटर कटर कट ढूम ढूम अशें करून देवाच्या रथा मुखार वाजंत्री ढोल ताशे वाजयताले. त्या वाजपाच्या तालार लोक रथ नाचयताले आनी रथार त्रिकोणी घुडयो धोलयताले आनी अशें करून रथ फुडें वयतालो. हें पळोवन विनोदाक आनी चित्राक खूब मजा आयली. हळूहळू दीस उदेवपाक लागलो तशे लोक घरा वचपाक लागले. वाजपाचो आवाज ल्हव ल्हव पयस जालो. मामान जात्रे सावन घरा व्हरपाक रेवड्यो आनी खाजें घेतलें. तशेंच विनोदान साकरेच्यो घुमट्यो घेतल्यो
आनी चित्रान रबराचो सुणो घेतलो. हें सगळें घेवन ती मामा वांगडा घरा परतली.